म्हापसेकर ताची खूब आर्टिकलां पेपराचेर येवन गेल्या आनी वेबसायटीर कांदिदा जस्ट इतलोच वर्ड मारलो जाल्यार लायनअप ऑफ आर्टिकल्स आनी तेजें सगळें काम ते आयज पर्यंत कितें केलां तें सगळें तुमकां मेळटलें. सो फुडें खूब कितें करपाचें आसा, पण आयज आमी हांगा तुजो कांदिदा हो स्टोर आमी पळोवपाक गेल्या, जाणून घेवपाक गेल्या की तूं हांगा कितें कितें डिस्प्ले केला, कितें कितें विकता. आनी तुजो ओके, सगळ्यांत पयलीं म्हाका सांग, कांदिदा तुजो स्टोर, तितून तूं ओवरऑल कितें कितें हांगा तूं दवरता, कितें कितें डिस्प्ले करता? हांगा युजली आसा आमचे हँडीक्राफ्ट आनी कपडे दवरता आमी फॉर लेडीज एंड जेंट्स, आनी आमचा ज्वेलरी आसा. आनी हे सगळे मोस्टली आर मेड बाय द आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, म्हणजे इंडियन कारिगर बी आसा पळय तेंचे आमचे मेन प्रमोशन खातीर आमी स्टार्ट केल्लेले. म्हणल्यार हांगा आतां हँडीक्राफ्ट आसा फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. ऑलमोस्ट 50 to 60 कायंड्स ऑफ हँडीक्राफ्ट म्हणजे शॉपार आसा.
हे वी यूज मोस्टली कोकोनट शेल बटन. Okay. Even buttons are not Buttons. plastic; they are out of coconut shells. Yeah, everything is very organic here. Okay. ओके. तर आणि तुम्ही फॅब्रिक पण फील केला. फॅब्रिक हय. म्हाका दिसता तुम्ही खंय पळयलाय गोंयान अशें ना, इतको ना, बरो ना. फॅब्रिक आनी ना, फिनिश. यो फॅब्रिक फील केल्यार यो एक रिंकल फ्री फॅब्रिक आसा. म्हणल्यार हय, कितके हय, तुम्ही हो, रिंकल different करा. हय. ओके. केन्ना क्रीज वीज बी जावचेच ना. This is good for office going. Absolutely. Regular कोण वता पळय हय, कामाक. सारकें. ताका टाइम नसता पळय कितें ताका iron time करपाक. नसता त्या दिसा तो तूं घालून, घाल हय. जस्ट इन्शर्ट Even कर आनी कोण move. ट्रॅव्हलिंग जे करता तांकां आयर्न करपाक बी गरज ना. yeah, nice. परफेक्ट आसा. थोड्या लोकांक आपले बटन गोल्ड बटन घालपाची इच्छा असता. सो फॉर दॅट ऑल्सो आमी एक कॉलम दवरला फॉर देम यू नो ॲज पर देअर रिक्वायरमेंट्स आमी ते बटन्स पण करतात. ओके. सो हे फूल एक कस्टमाइज टेलर मेड आणि क्लायंट आमचे कडेन येता हांगा बसतात ती एन्जॉय करतात विथ अ कप ऑफ कॉफी एंड ऑल. मागीर आमी डिझायन्स बी अशे डिस्कस करतात कशें तुमकां जाय कसलो फीट जाय स्लीम फीट जाय काय यू नो रेगुलर फीट जाय. मागीर आमकां मेजर आणि आय ऑलवेज से टू माय कस्टमर टू कम कॉल मी एटलीस्ट 1 hour प्रायर. आमी अपॉयंटमेंट्स दवरतात. ओके. कित्याक म्हाका अशें आसा की एक मिनीट कस्टमर इतके स्पेंड केलो म्हणटकीर कळटा की ताका एक्झॅक्टली कितें जाय. So just tell me, म्हणजे a question which just come to my mind. Yeah. Organic असा न्ही आता हय, material हय. clothes. हय. What is the benefit or difference between these organic clothes and other stuff which we get in market? Market. What is the difference? What is the benefit? ॲक्च्युली म्हाका अशें आसा न्ही की सगळीं म्हणटात यू शूड बी अ यंग सिटीजन यू शूड कॉन्ट्रिब्यूट टू अ सोसायटी अशें लोक खूब म्हणटा. ओके. मे बी म्हाका टायम ना यू नो इतके क्लेनिनस ड्रायव्ह करपाक बी. पूण म्हाका दिसलें की यू नो इफ आय एम स्टार्टींग समथींग एक मिशन आसपा जाय की नो की हाव वील आय यू नो बेनिफीट फॉर माय सेल्फ एज वेल एज सोसायटी एंड दॅट पर्सन. म्हणून हांवें चिंतलें की वॉट एवर वील डू एवरीथींग नो विदाउट प्लास्टीक अँड इवन लेबल्स बी आसा पळय ते इट्स कंप्लिटली ऑर्गॅनिक. म्हणल्यार वी यूज ओन्ली कॉटन लेबल्स म्हाजे लोगोचे निदान आसा. ओके. बटन्स आसा आनी फॅब्रीक सुद्दां. आनी फॅब्रिक्स घेता केन्ना तूं करून हाडटा पळय ते कारिगर्सून दे यूज ओन्ली कॉटन. 2 वर्सां पयलीं हांवें केन्ना स्टार्ट केल्लेलें हांवें अशें चिंतलेलें की यू नो म्हाजें लूक आशिल्लें की आय वॉन्टेड टू मेक इट व्हेरी ऑर्गॅनीक आनी यू नो इट शूड बी व्हेरी ग्राफीक फंकी आनी येट पण अशें आसलें की आय वॉन्टेड समथींग एथनीक कित्याक आमचें इंडियन असो स्टोर असो हांवें तयार केल्लो. सो आय थॉट लेट्स बी द फर्स्ट वन इन गोवा टू डू समथींग कॉल एज फंकी यू नो ऑर्गॅनीक आनी भितर इन केस आय वॉन्ट टू पुट एम्ब्रॉयडरी 3D लूक बी करून हांव ते करूं शकता आनी इट्स ऑब्वियसली इंडियन. तर हांवें अशें स्टार्ट केलेलें की आय स्टार्टेड युजींग फॅब्रीक वीच इज ओन्ली एंड ओन्ली ऑर्गॅनीक. ओके. आनी मागीर हे तुमी ग्राफीक पळयला. ओके. दीस ग्राफीक इज नॉट कम डायरेक्टली फ्रॉम मार्केट. हे हांवें तयार केला ऑन कोरल ड्रॉ आनी मागीर आमी हे फॅब्रिकान प्रिंट केला. Bangalore Fashion Week. All right, put your hands together for the amazing designer behind this lovely collection, Pooja Matsenkar. Pooja Matsenkar, people, accompanied by Shubhra Ayappa. The source of inspiration for Pooja is her grandmother, Miss Kanchan Damodar Mapsikar. मॅम वेलकम आमच्या शोन तुमचे स्वागत. पुजा तुमची नात तांणी कांदिदा हो स्टोर पणजेन आतां सद्या घातला आनी पुजा सदांच सांगता की आपली आजी आपली ग्रँडमदर हिच्या खातीर आज आपूण हांगा मेरेन पावला म्हणून. सो फ्रॉम युअर पर्सपेक्टीव आमी जाणून घेवंक सोदता की तुमी कसो कितें म्हणजे पुजाक मोटिवेट केलें फुडें काडलें तुमी टायम टू टायम पुजाक कशें कितें सांगलें मोटिवेशन दिलें की ते आयज ते ह्या लेवला हांगा ह्या एजीर पावलेले आसा. पुजा
पयलीं पयसून म्हाज्याच कडेन आसता. हांवें ताका व्हडलें केलां. ताजी इच्छा कितें आशिल्ली की आपल्याक फॅशन डिझायन जावपाकूच जाय आनी तेच्या पयलीं तें बॉर्न खंय जर्मनी जालें तें जर्मनी जालें. आनी जर्मनी तांणी लोवर केजी आनी हायर केजी केली आनी मागीर ते हांगा आयले. अजून आमचो कॉन्टॅक्ट जर्मनी आसा आनी 35 इयर्स जाले आमी थंय आशिल्लीं. तुम्ही तुमचें प्रोफेशन कितें आसलें मॅम? म्हजें प्रोफेशन हांव चड कांय शिकून नाशिल्लें पण एकावंट बी बरयतालें आनी शॉप उगडलेलें म्हजें सुपर सेंटर 8 वर्सां चलयलें. सो हे क्वॉलिटीज आहा ते पूजा तुमच्याच कडच्यानूच हय आनी पुजाक सगळ्या बरें शिकोवन दाखोवन सगळें ताका एकावंट आनी कसो करप सगळें कंप्युटर बी सगळें शिकोवन ताका सगळें दाखयलें. कांदिदा ह्या नांवा फाटलें म्हणजे कितें आसा की नांव दवरपा फाटलें? कांदिदा म्हणजे कांचन म्हजें नांव कांचन. डी म्हणल्यार म्हजो चलो दिनेश आनी दा म्हटल्यार डी म्हणल्यार दामोदर. हेचो अर्थ मिनींग तो. दोन लेटरां घेतल्या आनी कांदिदा हय हय कित्याक ताका बापाचें नांव वयर काडपा जाय म्हजें नांव वयर काडपा जाय आसलें आनी डॉक्टराचें वयर काडपा जाय म्हणून कांदिदा ताणें नांव घातलें. मॅम तुमची नात पूजा म्हापसेकर हे फर्स्ट गोवन टू बी सिलेक्टेड फॉर बँगलोर फॅशन वीक. फर्स्ट गोवन टू बी सिलेक्टेड. तुमकां जेन्ना एक कळ्ळें म्हणजे तो एक्सपिरियन्स कितें आसलो तुमकां जेन्ना आयकपाक मेळ्ळें कितें सिलेक्ट जाला म्हणजे तो ओवरऑल एक्सपिरियन्स सांगा म्हाका. नाही म्हाका इतलें आनंद जालो की ते बँगलोर सिलेक्ट जालें म्हणून आनी हांव सुद्दां मुद्दाम म्हणजे पांय दुखता हांव सुद्दां वचून तें पळोवन आयलें. हांव गेल्लें थंय सगळें तेजो फर्स्ट म्हणून आनी सेकेंड शोकूय बी गेल्लें म्हणजे हांव सगळे शोक तेज्या वता आनी आय एम सो हॅपी म्हणटात तशें की तेजें नांव बँगलोरी वयर सरलें म्हणून. गोंयांत तर तेजें नांव आसा बँगलोर सरलें आनी हेच्या फुडें तेजें सगळ्या गांवांनी वता वता त्या कंट्रीनी तेजें नांव वयर सरचें म्हणून. आणि तुम्ही म्हणटाले तुम्ही जर्मनी जवळजवळ 35 इयर्स काडले. सो कॅन यू से समथिंग इन जर्मनी विशिंग पूजा ऑल द बेस्ट फॉर हर कांदिदा इन फ्युचर एंडिव्हर्स? Ja, ich wünsche Pooja alles gut in weiter. Sie muss sie muss arbeiten ganz gut. Pooja ist ganz gut und alles gut für Pooja. Ich wünsche alles gut weiter zu kommen und Dankeschön und Wiedersehen. Wiedersehen म्हटल्यार बाय बाय. ओके थँक्यू सो मच मॅम. थँक्यू. Candida by Pooja Mapsankar. From thinking to ऑर्गॅनिक फॅब्रिक्स यूज केला आणि जो प्रिंट असा तो आय अँड माय टीम वी क्रिएट आवर ओन प्रोटोटायप बी अशें करता आनी मागीर वी एंड देन कोरल ड्रॉन बी ते रेडी करून वी प्रिंट इट. एग्जाम्पल आता ह्यो कुर्ता आसा ओके दिस इज इन्स्पायर्ड बाय नथनी. दीज वन्स एक्चुअली विच यू कॅन सी दीज एक्चुअली आर फ्रॉम गोवा इंटरनॅशनल फॅशन वीक ह्यो लास्ट डिसेंबरान जाल्लो ओके आणि दे वर लायक 5 मोर अदर गोवन डिझायनर्स आणि भायले डिझायनर्स पण आशिल्ले. सो द फर्स्ट एडिशन तेन्ना हांवें शोकेस केल्लो आणि बँगलोर फॅशन वीक आसा दॅट वॉज दीस ओके. ही सगळी रेंज आसा. ओके दीस ड्रेसेस वेंट फॉर बँगलोर फॅशन वीक. येस एब्सोल्युटली दीस वेंट फॉर बँगलोर फॅशन वीक आणि ह्याचो थीम आशिल्लो एस्केपो नेचर. तर प्रकारचे मॅकडे आतां हांगा आसा एक झिब्रा आसा ओके. सो दिस इज इन्स्पायर्ड बाय झिब्रा. Then this is something for all romantic ladies. That is love birds. So love birds are kissing. अशे वेगळे different एक कुर्ताज आसा and they are available from all sizes like small, medium, large, XL. आणि समज तांकां ऑल्ट्रेशनाचे प्रॉब्लेम आसा we do it for free. There is no like आमचे कडेन आसा जूट, कॉटन, सिल्क, प्रिंटेड पण आसा हांगा अवेलेबल ओके. फॉर एक्झाम्पल हे आतां ब्रोकेड फॅब्रीक तूं पळोवंक शकता 3.1 मीटर. आता ह्यो 3.1 मीटर आसा ओके. इट इज फॉर लायक 900 रुपीज ओके.
सो याची स्पेशालिटी असा की तुम्ही मार्केटीन गेल्यार 1 मिटर तो 400-500 रुपया विकता, पण आमी हांगा 3 मिटराक एक बल्क प्रायसान Bulk. आमी विकून काडटात. ओके, कितें स्टिच करप आणि जाय तशें तुका कितें जाय तशें तूं स्टीच करूं शकता. हेचे कुर्ताज नाल्यार लॉंग ड्रेसीस लेडीज लेडीजचे. ओके, डिफरंट आमचे कडेन आतां फॅब्रिक्स अवेलेबल आसा Okay. अँड एट गूड रेट. ओके, आणि तुम्ही हे फॅब्रिक्स चूज करून मागीर स्टिचिंग पण तुमचे एज पर युअर फिट अँड कम्फर्ट करून दिता. करून दिता. अँड वी विथीन 7 days 5 to 7 days Delivery. आम्ही डिलिव्हरी करून दिता. ओके, अँड इफ इट इज विथीन वास्को ऑर पॅन्जीम एन ऑल वी डिलिव्हर ऑल्सो एट द हाऊसेस. असे पण आम्ही स्टार्ट केला. ग्रेट. माझ्याकडे आणि कसे इंटरेस्टिंग असं विच इज कॉल्ड ॲज अ लेगिंग्स. पण हे लेगिंग्स न्ही, दिस इज कॉल्ड ॲज बायो वॉश लेगिंग्स. आणि ह्याचो प्रायस आसा 600 रुपीज. ओके, तर परेश जस्ट फील द फॅब्रिक आनी म्हाका सांग तुका अशें मार्केटान खंय मेळा काय अशें इन फ्युचर. समज तुका दिसलें चड बेजार आयलो एक लेगिंगान बी मातयेन घालपाक मातयेन घाल तूं अँड इट वील गेट इट्स बायोडिग्रेडेबल. सो म्हणजे अशे डिफरंट कलर्स आसा. सो मोस्टली लेडीज कितें करतात की दे कम टू माय स्टोर and they will select, they will get their kurta and they will match it like according to their look and all how they want. ते असे and different sizes पण available आहे माझ्याकडे. मोर स्टॉक इज कमिंग. हय, मोर स्टॉक इज सून हेड टू कम. तर कसली कितें आसल्यार येऊ शकता तुम्ही. आणि सेम माझ्याकडे पलाझोज पण आसा. ओके, सो पलाझोज आय हॅव इन स्मॉल मिडियम अँड लार्ज 3 सायझीस माझ्याकडे अवेलेबल आसा. आणि हेचो फॅब्रिक पण व्हेरी सॉफ्ट. सो समज कितें ऑल्ट्रेशन बी आसल्यार ते पण आमी करून दितात. सो तशे प्रकारचे आमचे डिफरंट हांगा पलाझोज लेगिंग्स तुम्ही आता पळयला आसतलें की म्हाजे कडेन मेन्स वेअर पण आसा आतां. अँड स्पेशली वेन यू सी इन गोवा दॅट देर आर वेरी मेन्स वेअर डिझायनर्स आर व्हेरी लेस. ओके, सो आय थॉट की आमी मातशें तेजेर टार्गेट करया आणि गिव गुड फिट गुड लूक टू ऑल द मेन इन गोवा. माझ्याकडे आणि एक कितें इंटरेस्टिंग आसा विच इज कॉल्ड एज अ स्टर्लिंग सिल्वर ऑन गोल्ड प्लेटेड इयरिंग्स. युजली मी पळयलें आसलें की डिझायनराचे आसता ते मोर दॅन 1000 रुपीज 2000 रुपीज 4000 रुपयेचे पण अवेलेबल आसता बॉम्बे बी. बट आय एम सेलिंग समथींग लायक विच इज इन द रेंज ऑफ लायक 300 or 200 आणि एक खूप इंटरेस्टिंग डिझाईन दिसायचे. दीज आर दुपट्टाज आणि अगेन दीज आर मेड बाय अस. वी ट्राय आवर बेस्ट दॅट वी ओनली मेक इट. ओके, या सम आर वी हॅव टू गेट इट बिकॉज कस्टमरांचे आसता की तांकां प्रायस वायज बजेट वायज जाय पडटा. तर माझे कडेन ॲट द मोमेंट 4 टायप्सचे दुपट्टा आसा. 4 ट्रेडिशनल टायप ऑफ दुपट्टा आसा. येस, फर्स्ट आसा म्हाजे कडेन की मंगलगिरी कॉटन म्हणून आसा. ओके, मंगलगिरी. ओके, आणि याचं पयलें तर चेक्स लूक आसा आणि हांगा एक झरी फिनीश आसा. सो इट गिव्स अ व्हेरी गुड अँड यू कॅन जस्ट वेअर इट. अशें तशा प्रकारचे माझ्या कडेन आसा एक ज्वेलरी कायंड ऑफ दुपट्टा. ओके, आणि एक खूप इझी घालपाक. इन केस यू हॅव अ बर्थडे पार्टी ऑर एनीथिंग जस्ट पुट इट हियर अँड एक असं एक बरो एक फिनीश येता लायक. ओके, टू इन वन. हय. तर तुमकां जाय जाल्यार हे काडा आनी यूज करा, नाल्यार अशें तुमी यूज करूं शकता. ओके, आनी तर प्रकारचे आमचे कडेन आसा बांदनी. तुका दिसता आसलें कितें म्हणून. ओपन केल्यार एक हेचो एक स्पेशालिटी आसा की इट्स अ टाय अँड डाय फिनीश लूक येता. लेडीज न्ही. इट्स लेडीज. सो एक नॉट आमी हे लोक टाय करतात आणि मागीर डायिंगान घालतात. ओके, सो सो दॅट्स वाय अशे डिफरंट तुमकां कलर्स दिसतले. सो एवरी टायम दे वील टाय अँड दे वील डाय ऑन डिफरंट कलर्स अँड कीप डिपिंग. सो आता हांवें तुका ज्वेलरीचे सांगलें, मंगलगिरी कॉटन सांगलें. ओके, आनी मेकअप फ्रॉम भागलपूर पण आसा एक दुपट्टा. ओके, दीस इज समथींग कॉल्ड एज अ भागलपुरी सिल्क आणि इट इज मेड इन फ्रॉम अ स्टेट कॉल्ड भागलपूर. सो पूजा म्हाका एक सांग, आतां मेरेन तुवें खंयचे फॅशन शोज म्हणजे डिझायन केल्या अटेंड केल्या? तर हांवें म्हजें स्टार्ट एज अ करियर हांवें स्टार्ट केलें बेंगलोर फॅशन वीक. मागीर हांवें ग्रॅज्युअली द सेम इयर हांवें मागीर केलें गोवा इंटरनॅशनल फॅशन वीक. सो May 15 जाल्लो अँड इट वॉज डन बाय मिडिया वेव्स हे. अँड देन हांव डन कपल प्रायवेट शोज एज पर एनी इव्हेंट जाला तशें. बेंगलोर फॅशन वीकचो एक्सपिरियन्स वॉज समथींग सेन्सेशनल. ओके,
कित्याक इट्स अ नॅशनल लेवल फॅशन शो आनी केन्ना हांव गेल्यार म्हाका असो एक तर गोवन तरी कोण तरी मेळटलो बट पयलीं जात कोण गोवन्स आशिल्ले चडशे करून फ्रॉम डेली एंड फ्रॉम अमृतसर आनी अशें आशिल्ले सो म्हाजी शो स्टॉपर आशिल्ली एक एक्ट्रेस आशिल्ली शुभ्रा अयप्पा म्हणून ओके शी इज अ कन्नडिगा एंड तमीळ एक्ट्रेस एंड अ वेरी लिडींग मॉडल सावथान ओके सो हांवें तिका अप्रोच केलें लायक विल यू बी माय एंड शी वॉज वेरी हॅपी बिकॉज आय वॉज वेरी यंग आनी तेन्ना हांवें आय वॉज जस्ट 23 ओके सो म्हाका इतके व्हडल्याचे इतके आयडिया नाशिल्ले बट ऑल आय वॉन्टेड टू डू वॉज डिझायनींग आनी आय वॉन्टेड टू डू एटलीस्ट वन नॅशनल लेवल शो सो इट वॉज ऑन द थीम वॉज एस्केपो नेचर आनी हांवें फूल एक एनिमल बेस्ड एथनीक लूक काडलेलो वेरी फंकी लूक आनी म्हाजे एक डिझायनर आसा हू इज माय वेरी सोल इन्स्पिरेशन वॉज मनीष अरोरा तर तेजे कपडे पयले वेरी फंकी आनी खूब बीडेड वर्क आसता तेंचे तर आय वॉज लायक यू नो आय लव हिम सो आय वॉन्ट डू समथींग लायक हिम बट ऑब्वियसली कॉपी करूंक मेळना ओके एंड म्हाजें खूब इन्स्पिरेशन यूज करून खूब रिसर्च म्हाका रिसर्चा एटलिस्ट 3 म्हयने लागलो ओके आनी मागीर आफ्टर रिसर्च मागीर आपली एक डिझायनींग टीम आशिल्ली म्हाजी ते बसून आमी एक यू नो कोरल ड्रॉन एक आमचो एक मोटीफ बी तयार केलो कशें सिल्युएट बी करपाचें यू नो इनोवेशन कशें हाडपाचें कित्याक इट इज इजी टू डिझायन पण केन्ना सिलेक्शन आसता बेंगलोर फॅशन वीक इट्स वेरी टफ सो आफ्टर यू डुईंग ऑल द डिझायन्स मागीर तुमकां ते धाडटात एंड देन आफ्टर 1 मंथ ते तुका सांगतले की तुमचें सिलेक्ट जाला काय ना सो म्हाका याद आसा हांव एअरपोर्टान आशिल्लें आनी हांव बेंगलोर वतालें म्हाका तेन्नाच एक फोन आयलो की न्हू की सिलेक्शन जालां आय वॉज लायक इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड यू नो And what do you do? What kind of promotional activities do you do for Kandila? at the moment I have not like after my fashion shows I have attended a lot of pop-up bazaars Ali Goan खूप ट्रेंड झाला pop-up bazaar wherein असे खूप youngsters they make their own you know products and they sell so I personally sit over there and I talk to new clients and same other I've done exhibitions we have also done some many events we have supported also some more events and yeah like that I have a wish that ki you know at the moment आमचो एकूच स्टोर आसा but I want to have some more stores you know in Goa or outside Goa through maybe through franchisees or you know like that and maybe like एक आनीक ड्रीम आशिल्लो like you know to have a design store with a cafe अशे खूब ड्रीम्स आसा okay so these are some things that I will want to do next अशें एक revamp करूं सोदता हांव आनी you know like I want to also like teach you know children and about fashion कित्याक गोव्यान हांवें पळयलां हांगा लोक फॅशनेबल आसा but they don't know what exactly is fashion all about okay and Goa being a very international like you know city इतके टुरिस्ट आसा tourism चलता you know everybody from Delhi and all people come and wear very trendy clothes so म्हाका पण दिसता you know we should be have that same level you know so I feel I plan all this out for the next 5 years Don't worry, all your wishes will come true. thank you so We much wish you all the best. Thank you And Parish the blessings of your granny is there with you. thank you And wishes of your near ones and dear Thank you. ones with you. And you'll accomplish all your dreams. Don't worry. Team Famad and Prudent wishes you all the best. thank you Parish for coming My here pleasure. thank you so much